नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव समिधा कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। हैदराबाद गुन्यांव फाट्यान कोलवाच्या बंगल्यार घाली धाड, 7 जाणांक केली अटक, फुडलो तपास चालू। बिरेस्तार मेरेन केरळात दाखल जातलो मॉन्सून, हवामान खात्यान उक्तायलो अदमास। लोकसभेचे दोनूय जागे जिखपा खातीर भाजपाक दियात तेको, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचें गोंयकारांक आवाहन। पक्षान तिकेट दिली जाल्यार लढयतलो लोकसभेची वेंचणूक, म्हणटा खासदार फ्रांसीस सार्दिन। म्हापशा कोयराक लागिल्लो उजो पावलो शेतान, उजो नियंत्रणांत हाडपा खातीर नेटान चल्ल्यात यत्न। बालासोरांत रेल्वे सेवा परतून रुळार, लोकांचे मजती खातीर मंत्रालयान सुरू केली टेलिफोन सेवा। आता पळयात खबरो विस्तारांत। हैदराबाद पुलिशेच्या गुन्यांव फाट्यान ऑनलायन फटवणूक प्रकरणात बुधवारा कोलवाच्या संद्राभाटा वाठारांतल्या काइट्स नेस्ट बंगल्याचेर धाड घाली। ऑनलायन पद्दतीन फटवणूक करपी 7 दुबावितांक अटक केले। हैदराबादच्या गुन्यांव फाट्यान ऑनलायन फटवणूक प्रकरणात हेर देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी धाड घाल्यात। आमी कोलवा सेर्नाबाती कोलवा हांगा आसात आनी किट्स नेस्ट ह्या बंगल्या भितर हैदराबाद सायबर क्रायमाची टीम एक रेड चालू आसा। ताजेर कोलवा पुलीसय आसात, कोलवा पुलिसाची एक टीम आसा। दिल्लीचे काही लोक काल हांगा हो बंगलो भाड्याक दितात आनी दिल्लीचे काही लोकांनी हो बंगलो घेतिल्लो काल भाड्याक आनी ते 2 दिसां खातीर हांगा रावपा आशिल्ले, जांचो इन्वॉल्वमेंट वेगळ्या सायबर क्रायमा भितर आसा। अशा लोकांक हैदराबाद टिमीचे इन्व्हेस्टिगेशन सद्या चालू आसा, तांकां धरिल्ले आसात। तांचे ते टिमीन हैदराबादाचे सायबर क्रायमा टिमीन आनीकय दुसऱ्या जाग्यांचेर रेडी मारिल्ले आसात आनी खुबशे जाणांक अरेस्ट केल्ले आसा, अशी माहिती आमकां सुत्रा कडल्यान मेळिल्ली आसा। सेर्नाबातीच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरंग प्रभू मलकाणेकर। आता घेऊया राज्यातले हवामान आणि पावसाचो नियाळ। आयज वा फाल्यां केरळात पावस दखल जातलो। फुडल्या 4 दिसांत गोंयांत पावस पडपाची शक्यताय आसा, अशें हवामान खात्यान कळीत केला। अरबी दर्यांत तयार जाल्ल्या उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून बायबजॉय चक्रीवादळ तयार जाला। वाऱ्या सयत पावस राज्यांत धडक दितलो। हवामान बदलाक लागून मॉन्सूनांत बदल जायत आसा। अरबी दर्यांत जाल्या उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून मॉन्सून गोंयांत उसरा पावपाचेर परिणाम जावप शक्य आसा, अशें हवामान खात्याचे वैज्ञानीक डॉक्टर राजश्री हिणें सांगलें। आता वळया फुडल्या खबरांकडेन। 2024च्या लोकसभा वेंचणुकेत उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतल्यान भाजपाचो खासदार वेंचून हाडपा खातीर गोंयच्या लोकांनी तेंको दिवचो, अशें आवाहन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केलें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक भाजपा पक्षान 9 वर्सां पुराय जाल्ल्या खातीर संपर्क से समर्थन यात्रेक सुरवात जाल्या। बुधवारा केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेठ तानावडे हाजीर आशिल्ले। ते टुरिजम मळाचेर आसतले, ते एड्युकेशन क्षेत्रांत आसतले, ते आर्थीक मळाचेर आसतले आनी ते करपा खातीर तेजी बेज आत्ताची तयार जाल्या। फुडल्या 25 वर्सां खातीर अशे वेगवेगळे प्रोजेक्ट भाऊन सांगता आसतना सांगलें की वेगवेगळे हांव जरी सगळे प्रोजेक्ट जरी सांगपाक गेलो नांवानिशी जाल्यारूय म्हाका अर्दे वर लागतले, बट तरी सुद्दां हांव एक मुद्दामून म्हणटा की अटल सेतू आसतलो, जुवारी आसतलो, मनोहर पर्रीकर बायपास आसतलो, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आसतले, आग्वादचो म्हणजे जेका आमी जेल म्हणटाले तो टुरिजम म्युजियम जालो। अशे वेगवेगळे प्रोजेक्टा खातीर सातत्यान आमकां केंद्र सरकारान मदत केल्या आनी हाज्याय फुडें खूब मोठी मदत आमकां केंद्र सरकारा कडल्यान मेळटली आनी ह्या सगळ्या मदतीत भाऊचो वांटो खूब मोठो आसा। कारण विशेष करून जशें म्हणटा की मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, हालीस हॉस्पिटल, हे प्रोजेक्ट हे भाऊच्या कार्यकाळात, तांच्या मिनिस्ट्रीच्या कार्यकाळात हे प्रोजेक्ट हांगासर फावंडेशन स्टोन जालो, सुरवात जालो। वेगवेगळी फावटी वेगवेगळ्यो मिनिस्ट्री जेन्ना भाऊक मेळ्ळ्या तेन्ना तांच्यांनी त्या मिनिस्ट्रींतल्यान वेगवेगळे प्रोजेक्ट ह्या गोंयच्या उदरगतीत हाडपा खातीर सातत्यान तांचो खूब व्हडलो वांटो जो आसा हो आमकां ह्या गोंयच्या उदरगतीत आसा। मागता की ह्या निमित्तान की प्रेस मिडियांनी हांव म्हज्या ह्या सगळ्यांनी वेगवेगळ्या उदरगतीचे प्रोजेक्ट हे लोकां पर्यंत पावोवचे ताच्या फाटीमागचो उद्देश आसलो आनी निश्चित रित्या अजुनूय बी डेव्हलपमेंट करपा खातीर भारतीय जनता पार्टीचें सरकार कटिबद्ध आसा। हांव परत एकदां ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांकां गोंयच्या लोकांच्या वतीन 9 वर्सां पुराय जाल्या त्या निमित्तान तांचें अभिनंदन करता। गोंयच्या सरकाराच्या वतीन 9 वर्सां पुराय जाल्या त्या निमित्तान अभिनंदन करता आनी फुडल्या 5 वर्सांच्या कार्यकाळा खातीर तांकां शुभेच्छा दिता आनी निश्चित रित्या भारतीय जनता पार्टीचे दोनूय खासदार उत्तरेंतल्यानूय आमचे श्रीपाद भाऊ आसात आनी दक्षिणेंतल्यानूय बी परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचो खासदार निवडून हाडपा खातीर सातत्यान आमकां तुमची सगळ्यांची मदत लागतले। तुमी सगळे जाण ह्या उदरगतीच्या वाटेत आमकां परत एकदा सगळे जाण सपोर्ट करतले हाची अपेक्षा करता। गोयचे प्रजे खातीर आनी काँग्रेस पक्षा खातीर आपणें भरपूर काम केलां तेन्ना पक्षान तिकेट दिली जाल्यार निश्चितच लोकसभेची वेंचणूक लढयतलो, खासदार फ्रांसीस सार्दिनान स्पश्ट केलां। तशेंच तिकेट दिली ना तरी लेगीत काँग्रेसी वांगडा कायम आसतले अशें ताचें म्हणणें। लोकांक सर्व केला, लोकांनी म्हाका विसरून ना दिल्यार हांव वचतलो। 2024ची लोकसभेची वेंचणूक आमी निश्चितूच लढयतले, आम आदमी पक्षान स्पश्ट केलां। भाजपाक हारोवप होच आमचो मुख्य उद्देश आशिल्ल्याचें आपाचो फुडारी वाल्मिकी नायकान सांगलें। सद्याक तरी युती विशीं निर्णय जाल्लो ना, पूण आमचे दिल्लीचे फुडारी हे विशीं निर्णय घेतले अशें ताचें म्हणणें आसा। आमचे वेगवेगळ्या लिडरान दिल्लीकूय सांगला, गोंयानूय सांगला आनी हांवूय सांगता की वी आर डेफिनेटली कंटेस्टिंग इन बोथ सीट्स ऑफ गोवा। हाज्या फुडें आमी पयलीं कॉन्टेस्ट केल्ले आसा आनी लोकांनी आमकां बरो रिस्पॉन्स दिल्लो आसा आनी जशें आज आमी पळयता की पीपल वॉन्ट अ चेंज इन 2024, सो वी वील गिव देम दॅट ऑनेस्ट ऑप्शन फॉर अ चेंज। डेफिनेटली आज सेंटराक जो सरकार आसा तो बीजेपीचो आसा आनी तांणी आमच्या देशाच्या लोकांचेर कितलो अत्याचार केला, कितले कुशासन केला हें सगळ्यांक दिसता। सो फर्स्टली आमचो एम जो आसा दॅट इज टू डिफीट द बीजेपी अँड मेक अ चेंज वीच पीपल वॉन्ट इन द सेंटर। हाजेर आतां कोणा बरोबर अलायन्स जातली बी आय थिंक इट इज अ लिटल अर्ली टू डिसायड आनी जी अलायन्स जातली ती सेंटराक करतली। दीस इज अ नॅशनल इलेक्शन, स्टेट लेवल इलेक्शन, सो आमी हे गोंयान डिसायड करचे ना, दिल्लीक सेंटराक हें डिसायड जातले आनी वी वील फॉलो दोज डायरेक्टिव्स। पूण एज ऑफ टुडे वी आर फायटींग बोथ सीट्स एंड वी आर फायटींग अलोन। म्हापशा ग्रीन पार्क हॉटेला लागसार कोयराक घाल्ल्या उज्यान पेट घेतलो। ग्रीन पार्क हॉटेल ते तार न्हंय मेरेन हो उजो रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या शेतांत भगभगता। हो उजो कोयराक घाल्लो तो वाऱ्याच्या नेटार पेटत वचून तार न्हंय मेरेन पावलो।
उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत घटनास्थळार वचून उजो नियंत्रणांत हाडपाचो यत्न झुजा पावंड्यार चालू आसा. हेजेर एक्शन आमी ऑलरेडी घेतली. फाटीचे ट्रक बीन धरलेले सेम सायड. आतां ताचो परिणाम कितें जाला, सकयल्यान तो उजो लागला आनी ते फायर ब्रिगेड इज अनेबल टू क्लोज इट ऑफ. भितरल्यान लागला. सो वी आर कॉन्टॅक्टिंग द PWD टू आस्क फॉर अ JCB सो दॅट वी कॅन पुश इट ऑफ एंड ट्राय टू डोज ऑफ दिस फायर. सर आमी पळयता की हांगासर अशे 4 दीस जाले उजो लागत आसा हांगा कंटिन्यूअस. मदीं मदीं हांगासर कोण उजो घालता शेतांनी बीन तो मागीर वाऱ्यार डेड जायत वयता. कळ्ळें. हांव दनपारां वयतना तें आयडेंटिफाय केल्लें हांगा उजो पेट्टा म्हणून आनी फायर ब्रिगेडी इन्फॉर्म केल्ली. बट फ्रॉम देम दे आर ट्रायींग देयर बेस्ट टू क्लोज इट ऑफ. ते आतां ते सकयल डंप आसल्या कारणान ते उदक पालवना, उदक वेस्ट जाता. सो PWDक सांगून आमी JCB अरेंज केल्या. वी आर ट्रायींग टू पुट इट ऑफ. ओडिसांतल्या बालासुरात जाल्ल्या भिरांकू रेल्वे अपघाताची CBI पंगडा वरवीं चवकशी चालू आसा. तशेंच महत्वाची गजाल म्हळ्यार ह्या मार्गावयल्यान आतां येरादारी वाहतूक परतून सुरू जाल्या. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव पुराय परिस्थितीचेर नदर दवरून आसात. ह्या अपघातात 2 एक्सप्रेस प्रवासी गाडयो आनी 1 म्हालगाडी हांचे मदीं धडक जाल्ली. CBI पंगड घडणूक थळार दाखल जाले उपरांत तांणी वेगवेगळ्या मळाचेर चवकशीचें काम सुरू केलां. मजगतीं रेल्वे मंत्रालयान अपघातग्रस्त लोकांच्या म्हायती खातीर टेलिफोन हेल्पलायन प्रसारीत केल्या. भारतीय रेल्वे हेल्पलायन 139 आनी VMC हेल्पलायन 180-034 50061 आनी 1929 ह्या हेल्पलायनीचेर गरजूवंतांनी संपर्क सादचो अशें आवाहन रेल्वे मंत्रालयान केलां. मजगतीं अपघात जाल्या उपरांत 51 वरां भितर अपघातग्रस्त रेल्वे मार्ग दुरुस्त करपाक तंत्रज्ञाक यश आयलां. देखिए CBI की टीम अपना ज़्यादा डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं करती है. दे वर्क डिस्क्रीटली. तो दे आर डूइंग देयर वर्क. दे वर्क साइलेंटली और वो अपना काम कर रहे हैं. अलग अलग लोकेशंस पे लोग हैं जहाँ CRS CBI सब लोग काम कर रहे हैं. दे आर कलेक्टिंग द एविडेंसेस. बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई इशू नहीं है. दोनों कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है. दोनों एक दूसरे का जो भी हेल्प है वो भी किया जा रहा है. रेलवे से भी जो असिस्टेंस है वो दिया जा रहा है प्रॉपर. जो भी चीज़ उनको चाहिए, जैसे उन्होंने कहा था कि एविडेंसेस को सिक्योर करने के लिए, तो भी आप देख रहे होंगे कोचेस को हमने सिक्योर करके रखा है. जितने भी रेल्स जो थे, डैमेज रेल्स थे, स्लीपर्स थे, वो सबको अलग करके रखा गया है ताकि उसका एविडेंसेस टैंपर ना हो. जो हमारी फाइल्स थी, जो मशीन्स थी, जो डेटा लॉगर्स की रीडिंग थी, सारा चीज़ को हमने सील करके रखा हुआ है और उनके CRS एंड CBI को पुटअप किया जाएगा. स्मार्ट सिटीच्या कामांचे सारखे नियोजन नाशिल्ल्यान पावसा दिसांनी हाचो परिणाम आता पणजेच्या थळाव्यांक भोगचो पडटलो अशें म्हणीत उत्पल पर्रीकारान उतरांचे फार पेटयले. तशेंच वेचून आयिल्ले प्रतिनिधीच जर आपल्या मतदारसंघातली कामां करपाक हात वयर काडटा आसत जाल्यार तांणी राजिनामो दिवचो अशें म्हणीत उत्पलान आमदाराचेर तिडक उक्तायली.
पणजेन होपफुली पावस सगळ्यांक जाय आसता पण एकदम सारको डिस्ट्रिब्युटेड आयलो जाल्यार होपफुली आय एम होपिंग दॅट चड प्रॉब्लेम जावचे न्हय म्हणून पणजेकारांक ऑलरेडी गेले 8 म्हयने वर्सभर हे कामा खातीर प्रॉब्लेम जाले नवे प्रॉब्लेम न जावचे अशें आय एम होपिंग फॉर. आनी आमी आनी कोलाची जे क्रीक आसा पणजे सिटींतले जे उदक भायर वता पावसाक थंय खंय तेंचे जाता बांद म्हणजे ब्रीज बांदपा ते बांदून घातले कचरो थंय जाता माती बिती पडलो आनी दुसरें हथंय हांगाच हांव रातचो आयिल्लो त्या दीस तेन्ना ते सिवेज वॉटर सोडून ते खूब आल्गे म्हाका पयलूच कोणें फोटो धाडले लॉट ऑफ हे आल्गे ब्लूम टायप जाला आनी चड चोकींग जावपाचो चान्सीस ऑल दॅट हॅज टू बी लुक्ड आफ्टर वीथ अ न्यू पर्सन सजेस्ट ही शूड लूक पूण तेंच्या हातीन हें काम जातलें कशें दिसता तुमकां? आय डोंट नो वील हॅव टू सी. हांव केन्नाच्यान बघू म्हणटालो ज्या प्रमाणे मेयर बी सांगतालो 3 म्हयन्यान काम जातलें इट इज टोटली मिसप्लॅन्ड वर्क विच हॅज बीन टेकन इन द सिटी आनी द कॉस्ट ऑफ इट वील हॅव टू बेर दीस रेनी सीजन. कोण रिस्पॉन्सिबल दिसता तुका तुमकां? देवान सांगला न्ही इलेक्टेड लिडरशीप ऑफ द सिटी म्हणजे MLA एंड मेयर आर रिस्पॉन्सिबल. बट MLA says की the tender has been passed before he was an MLA. तो 15 इतले म्हयनेच काम तेन्ना उबी कित्याक हाडटा आतां कित्याक हाडटा? 3 months बॅक ही वॉज सेयींग दॅट काम रोखडेंच सोंपतलें आनी कोण बोबू मानना म्हणटालो कोणाक त्रास जायना. इफ तुमी ताका MLAक विचारात 3-4 months बॅक ही हॅड सेड कोणूच बोबू मानना कोणाक त्रास जायना पणजे 1-2 जाणूच हिंटींग एट मी बोबू म्हणटात. सो येस टू कीप चेंजींग द ट्यून एज द टायम कम्स ही वील chameleon type behavior. Hopefully people of Panje have seen it and his responsibility should lies with the elected representative. पूण ते खंय तरी आपले हात भायर काडटा ते म्हणटा की आपल्याक लागना कॅनॉट हात भायर काडूंक जाय रिजायन जावन घरा वचपाचें. एज अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह ही कॅनॉट हात भायर काडपाक इलेक्ट करूंक ना. दॅट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पोस्ट. जमना घरा वचून जाय तशें बसपाक येता. सो म्हणून हाचेर म्हाका ते परत उलोवपाचें लोकांक कळ्ळां. दिवचल शारा सयत मतदारसंघातल्या सगळ्या पंचायत वाठारांनी पावसाळ्यात कसलीच समस्या उप्रासपाक जायना. देखून उरिल्ली मॉन्सुना पयलींची कामां बेगीन पुराय करात अशे निर्देश आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी वेगवेगळ्या सरकारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांक दिल्यात. बुधवारा आपत्कालीन व्यवस्थापना खाला दिवचले जाल्ले बसकेत आमदारान मॉन्सुना पयलींच्या कामांचो नियाळ घेतलो. हे बसकेक उपजिल्लोधिकारी रोहन कासकार, मामलेदार राजाराम परब, BDO श्रीकांत पेडणेकर, नगराध्यक्ष कुंदन फळारी तसेच नगरसेवक वेगवेगळ्या पंचायतीचे सरपंच, पंच आणि सरकारी खात्याचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. कामाविशीं कसलीच हयगय चलची ना अशी शिटकावणी आमदार शेटये हांणी अधिकाऱ्यांक दिली. I want everything on time. Do I need to take meeting for this? These are routine works. I thought I'll just take and I'll finish in half an hour. Be after you. If somebody gives you lunch at 4 o'clock, is that okay every day? No. So I want one time only. My function is I want everything on time. If anything is not happening on time, I want to know the reason why it is not happening. Who is blocking it? I want to know. Or is there is no fund for this work? I want to know exactly in depth. I want to know. I will not make just any answer just like that. आज डिझास्टर मॅनेजमेंटाची मिटींग आम्ही घेतलेली. ॲक्च्युली डिझास्टर मॅनेजमेंटाचें काम ऑलरेडी आम्ही फॉलो करताले पण आज जी मिटींग घेतलेली ते एसेस करपाक कितले पर्यंत काम जाला. आता डिझास्टर मॅनेजमेंट मेन थिंग आमी जे पळयताले एक फ्लडिंग, दुसरी जी झाडां जी आसा डेंजर झाडां पडटा ती आनी तिसरी ती झाडां पडटकसनी जी डॅमेज जाता घराची किंवा लायट वता हे सगळे इश्यूज आमी डिस्कस करताले. आनी हे मिटिंगेक आज आमच्या बरोबर आशिल्ले ते आमचे डेप्युटी कलेक्टर आशिल्ले रोहन कासकार, आमचे चीफ ऑफिसर आसले सचिन देसाय, मामलेदार राजाराम परब आशिल्लो, आमचो BDO आशिल्लो पेडणेकर, प्लस आमचे सगळे कन्सर्न डिपार्टमेंटान आपयल्ली वेदर इट इज इलेक्ट्रिसिटी म्हूण, एग्रीकल्चर म्हूण, WRD, PWD, ट्रॅफिक, फायर हे सगळ्या डिपार्टमेंटांक आपल्या सगळ्या गांवच्या
पाचव्या गांवच्या पंचायतीच्या सरपंच, डेप्युटी सरपंच, पंच आशिल्ले, आमचो चेअरपर्सन आशिल्लो, आमचे कावन्सिलर आशिल्ले आणि ते मिटिंगेक अशें जाणून येयला खुबशे फावटी जी झाडां आसता ती कट करपाक जाय, ती कट करपाक डेप्युटी कलेक्टर कडल्यान परमिशन मेळना. सो डेप्युटी कलेक्टर तशें इंस्ट्रक्शन दिला, ताका जे तेचे पावर्स दिला ते यूज कर म्हणून सांगला. आनी म्हाका 8 दिसांनी आमी परत एक मिटींग घेतली की कितलें काम आमचें जालां तें. जे कंत्राटदार वेळार काम पुराय करिनात तांकां ब्लॅक लिस्टात घालतले अशी माहिती दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्ष सुवर्णा तेंडुलकरान दिली. बुधवारात दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीच्या वांगड्यांची बसका जाली. बसकेत जिल्लो पंचायत वांगड्यांनी वेगवेगळ्या मतदारसंघांनी दिल्ली कामां कंत्राटदार वेळार पुराय करिनात म्हणून कागाळी केल्ल्यो ते प्रमाण अध्यक्षान निर्णय घेतलो. मिटिंगेक आज अशें व्हडलेशें कांय ना, पण डीपीसी संदर्भांतल्यान आमी फाटल्या फावटी जे कितें आमी सांगिल्लें की आमी सगळे आमचे झेडपी मेंबर आसा तांचे कडेन आमी फॉर्मेट धाडून दिवन प्रत्येक पंचायतींतल्यान ते आमी कलेक्ट करतली म्हणून सांगिल्लें. त्या प्रमाणे आमच्या झेडपी मेंबरांनी व्हरून त्यात तांकां लागपी कन्सर्न सगळ्यो पंचायती आसा तातूंत व्हरून ते फॉर्मेट दिल्ले. पण भितरले आमकां अजून 30 पंचायतींनी अजून पर्यंत ते दिल्ले ना, रिटर्न तेंच्यांनी कांय हें केलें ना. 59 कडल्यान आमकां रिसीव जालें, कारण ते आमकां 22-23 जाय आमकां. ते आतां आमकां हें करतले जाल्यार फाटले ते आमकां नाका न्ही, पयलीं ते म्हणटा आमी धाडला फाटले, पूण ते फाटले आसा 22-23 धाडपाक जाय. ते 59 पंचायती कडल्यान आमकां आयिल्ले आसा आनी 30 पंचायती आसा पळय तांचे आमचे उरला येवपाचे. तांकां आमी परत रिमायंडर करता, कारण हांवें सुद्दां खूब जाणांक पर्सनल फोन केल्ले आसा सगळ्या जाणांक दिया म्हणून ते खातीर. आनी आमी बाकीचे जे कितें आसा पळय डीपीसी संदर्भांत ते आमी काम चालू केल्लें आसा ऑलरेडी. काही मेंबरांचे की इंजिनियर आले सारखे काम करना, कॉन्ट्रॅक्टर करिना म्हणून आसा. कॉन्ट्रॅक्टरांचे कितें जालां की थोडे कॉन्ट्रॅक्टर काम घेतात आनी ते काम करीत ना अशे केसी आसा. तांकां आमी आतां आमचे जे झेडपी मेंबर आसा तांकां सांगिल्लें आसा की तुमी ते लेटर आमकां दिया की बाबा ताणें अमके टायमार काम घेतिल्लें, ताका वर्क ऑर्डर जी आसा पळय ती अमके टायमार दिल्या आनी अजून पर्यंत ताणें काम करूं ना. हे सगळे कोणाची कामां जावं ना. तांकां सांगलां की आमी बरोवन दिया म्हणून ताजेर आमी एक्शन घेतली त्या कॉन्ट्रॅक्टराची. उत्तर गोंयांत वागातोर आनी शापोरा वाठारांत नायजेरियन बायलो बेकायदेशीरपणान वेवसाय करतात. हे संबंदीत गुन्यांव आनी भ्रष्टाचार नियंत्रण संघटनेचो उपाध्यक्ष चंदन मांद्रेकारा सयत आसगांवच्या लोकांनी हंजुना पुलिसेन स्टेशनार निवेदन पत्र दिलां. रातच्या वेळार नायजेरीत बायलो वागातर आनी शापोरा वाठारांत रस्त्या कुशीक उब्यो असतात. हाचो परिणाम स्थानिकाचेर जावचो न्हय, हाका लागून ह्या प्रकरणा संदर्भात थळाव्यांनी कागाळ नोंद केल्या अशें चंदन मांद्रेकारान स्पश्ट केलें. तेंच्यांनी आयज येवन हांगा मेमोरंडम दिलो आसा रिगार्डींग नायजेरियन लेडीज जे आसा ते हांगा भोंवता आनी ती इलिगल एक्टिविटीजान इनवॉल्व आसा. सो तेंच्यांनी तेंचें मेमोरंडम दिलें आसा. तांकांय सांगलां आमी की सपोज तांकां जर तशें कितें इन्फॉर्मेशन आसत ज्या जाग्यार ते रावता जाल्यार आमकां इन्फॉर्मेशन दिया. प्लस आमी लास्ट इयर आनी ह्या वर्साक आमी खुबशे नायजेरियन, युगांडा नॅशनल्स, लेडीज, जेंट्स आसा तांकां आमी अरेस्ट केल्ले जे ओवरस्टे आसले हांगा. इवन आमी NDPS केसीस आसा त्या NDPS केसींनी तांकां अरेस्ट केले आसा. सो हो ड्रायव आसा हो आमचो फॉरेनर चॅकींग हो कंटिन्युअस आसा. आनी सपोज जर आमकां पेट्रोलिंग करतना जावं आमकां खंयचे स्पेसिफीक इन्फॉर्मेशन जर येया जाल्यार आमी तेचेर एक्शन घेता. जाल्यार एक 8 दीस पयलीं 8 दिसून पयलीं एक 3-4 दीस पयलीं आमी 2 लेडिजांक अरेस्ट केले युगांडा नॅशनल. ते ओवरस्टेईंग आसले. अशेंच आमकां भोंवता आसतना पेट्रोलिंगाक मेळिल्ले. तेंचे डॉक्युमेंट्स व्हेरीफाय केले तेन्ना कळ्ळें की तेंचे कडेन वॅलीड विजा ना.
सो विजा ना म्हणून तांकां वायलेशन अंडर आमी तांकां अरेस्ट केले आसा. सो टील डेट ह्या वर्सा आमी 8 जाणां अरेस्ट केला आणि लास्ट इयर आमी 27 लोकांक अरेस्ट केला. एक कंप्लेंट घातलेली, CMान कंप्लेंट केल्या, परत DGक केल्या आणि SP नॉर्थ आणि आमची लोकल MLA आहा पळय तिका. आणि ही कंप्लेंट आयज आमी मेमोरंडम दिवपाक अंजुना पुलीस स्टेशनान येयल्ले. कारण कितें आहा, आयज तुमी पळयतले रातचे 12 जाल्या उपरांत ही नायजेरियन ओवर स्टे जावं कितें तरी आसता, म्हटल्यार तेंचे आयज अशें मोठ्या फॉर्मेट हे आसा की ती रातची 12 उपरांत हांगासर थंय आपलो धंदो चलयता, प्रोस्टिट्यूशन जावं आनी कसलो. म्हळ्यार हे आमी सगळे नजरेक हाडून दिला PIच्या. आनी ताका सांगलां की बाबा तुमी हेचेर एक्शन घेया, कित्याक हे आतां आमच्या लोकलाक डेंजर जालां. लोकलाक डेंजर जालां कित्याक फाल्यां आमची बायलां भुरगीं जावं चेडूं आहा तेंचे नजरेन वचत हे फाल्यां वाडोवंक शकता. म्हळ्यार हे आमी खंय तरी स्टॉप करूंक हांगासर. म्हणून हे आमी सगळे आतां PIक सांगलेले, PIन बरो आमकां रिस्पॉन्स दिलो. फाटल्या दिसान PIन तशें 2 नायजेरियनाक हाडून पासून हे केले. हितून हांव एक लोकलांक सांगता, तुमी ओवर स्टे जाता जाल्यार तेंचे पेपर चॅक करा आनी C फॉर्मां तुमी हे करा, कित्याक आयज तुमकां लागून हांगा पुलिसांक प्रॉब्लम जाता. म्हणून हांव हे लोकलांक पासून तुमी दवरता आसतना हे चॅक करा. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. आतां रोखडेच पळयात आवाज गोंयचो हे बुलेटिन. पळयत रावात गोमंतक TV.